Chimbel and surrounding. Thank you once again for coming here. Okay, let me introduce our committee for this conservation thing. This is Lisa Fernandez, who is the Vice President. Brian Gonsalves is the Joint Secretary. I am the Secretary, but our President is sick, and the Treasurer is somewhere here only. Kaitan Fernandez. So today we are here as a conservative members over here to only conserve this historical place. We are only concerned about the project coming on the ruins and making it clear that we are only in such a thing that we are concerned because the project is already demarcated on the ruins and stressing this word. So we are pleading to the government and our MLA that to please scrap this project and put it somewhere else. This is only a plea from the side of our conservation committee. Hello. I can come. Okay. पार्टी की लगा तो रिवर साइड जी लिसन ना कम लगो प्लान दर Father, you can come. दर तो यहाँ प्रोजेक्ट उनका हालत देखा था मोबाइल प्लेन साइड प्लेन was structure, existing structure on the survey plate. Understood, no? Okay, it is shown here. आणि तुम्ही कितें केला हो प्रोजेक्ट हाडला तो हिंगा देखून हाडला अंडरस्टूड न्हू हांवें ते दिसा विचारलेलें तुमकां विदाउट माय कन्सर्न हे तुमी ड्राफ्ट केल्लो अंडरस्टूड न्हू आनी आमकां खबरूच नासलें आनी थोड्यांनी सांगलें हांव TCPच्या बोर्डार आहा म्हणून हांव बोर्डारूच ना TCPच्या बोर्डार MLA केन्ना आसूं ना TCPचो बोर्ड म्हणजे डेप्युटी टावन प्लॅनर पास करता एज आय स्पोक टू ऑनरेबल मिनिस्टर नाव हिंगा म्हाका कितेंच नाका म्हणून हिंगसर ह्या भागान आनी हो भाग जो आहा हो सर्वे हितून आहा तो हांव CMा कडेन उलयलां दीस हॅज टू बी रिवर्ट बॅक टू दी माउंट कार्मेल मोनिस्ट्री हिंगा हो हांव आयज निशेध मागता आनी हेका तुमकां सांगता मंत्र्या कडेन उलयलां हिंगा म्हाका कितेंच येवपाचें ना दीस हॅज टू बी स्क्रॅप एंड इट वील बी स्क्रॅप आतां दुसऱ्या मुद्द्यार दुसऱ्या पयल्या सुवातेर हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा लोकांक मोग आहा म्हणून लोक हिंगा आयले म्हणून कित्याक दीज आर द सेंटिमेंट्स इश्यूज हेजेर खूब हिस्ट्री आहा फादर सिल्वेस्टर एंड ऑल दे हॅव एक्सप्लेन इन ब्रीफ तेन्ना हे हांवें पयरूच मिटिंगेन म्हाका मिनिस्टरान आपयल्लो हाचेर कितें काय म्हणून हांवें मिनिस्टर कडेन विचारलें म्हाका कन्सर्न घेयनासतना म्हाजें हें घेयनासतना तुमी कशें कितें केलें काय म्हणून मंत्र्यान सांगलें म्हाका तुका जाय तशें करया म्हणून देखून आतां हांव तेका कडेन उलयलां तूं मावलो इंजिनियर पयलें तुज्या हे कडेन उलय इंजिनियरा कडेन आनी हेचेर मावलो तुका दिसता तो थाराव घे म्हाजें एकूच उतर आनी लोकांचें आमचे कमिटीचें आनी फादरीचें आमकां प्रोजेक्ट हिंगा नाका यू ऑल कॅन शिफ्ट तुमचें लँड दुसरे सायडीक आहा वी कॅन गो दॅट सायड एंड यू कॅन सी दॅट बिकॉज इट इज एन ओल्ड एज होम फॉर आवर गोन्स फंडेड बाय सेंट्रल फंड दीस इज नथींग एल्स तें देखून हांवें क्लियर केलां हिंगा दुसऱ्यांच आयकूं येता म्हणून जरी तर ह्या हितूंतल्यान ते 30,000 सोडून भायर खूंय येता जाल्यार म्हाका दिसता तुमचें कितें ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्शन सो नाव वील गो ऑन दॅट सायट वेर सुटेबल लँड इज अवेलेबल ना टोनी बाबा आता तेणी कितें म्हणला जाणा तूं कार्मेलायट आसा पळय ते
ते कितें म्हणटा ओरिजिनली ही प्रॉपर्टी आसलेली ती तेंची आनी ते गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ती प्रॉपर्टी तांकां ट्रान्सफर पोत्तून तेंच्या नांवार करचें म्हणून हाचेर कितें आहा तुजें? आतां हांवें सांगलां तुका हांव ते दिसा हिंगा मिस जालें मिसाक म्हाका आपयलो हांव गॉबली एकडे फोनार सीएमा कडेन उलयलो सीएमाक सगळें ब्रीफ केलें हांवें अबाउट 4:30 सुमार इवनिंग ऑन वन संडे आनी सीएम टोल्ड मी इफ इट इज लायक दॅट ही प्रॉपर्टी तेंची जरी तर आदली आसली आतां डॉक्युमेंटेशन आसलें आनी तेन्ना म्हणूंक लागलो वील डू म्हणूंक लागलो एज पर प्रॉपर प्रोसिजर. आतां ही आतां कंपाउंडेड आहा फाजर्ड आहा सगळी आहा न्हू दीस कॅन बी रिवर्टेड बॅक टू द मांडगड विथ प्रॉपर प्रोसिजर सो लॉंग प्रोसिजर इट हॅज टू गो टू द कॅबिनेट ऑल्सो दॅट वी वील डू इट नो इश्यू. आतां बरो प्रोजेक्ट येता आतां हें आतां हिंगा हें आसलें आमची ओल्ड एज होम आसली लेट इट बी समवेर देर ओनली इट्स अ गुड प्रोजेक्ट फॉर आवर गोन्स. आता हे कार्मल फादर विचारनासतना लोकांक विचारनासतना कोणे केलो प्रपोजल? तुम्ही सांगा आता तुम्ही इंजिनियराक सांगा तूं सांग म्हाका तुम्ही गमयलो जाल्यार म्हाका इतलेंच सांगा. आय वॉज केप्ट इन टावन आय डाक. तुम्ही एमएलए की जावंक ना कोणाक विचारले तुम्ही? The locals, not Father, the They should, you all have to taken the people, first of all, कार्मलायटाचे पाद्री हिंगा फाजर्ड आहा म्हणटूच पाद्रीक विचारपाची गरज आसली. तुमी आतां येयले आनी तिका प्रोजेक्ट घालूंक कॉमेस केला. तुमकां दिसता कितें आमी कोणून न्हू neither the panchayat जेन्ना आमी बोवाड पंचायती खबर ना आमकां कोणे तरी प्रोपोजल दिवं म्हाजे एक लेटर प्रूफ दाखोवया फायलीक तुमी इफ देर इज एनी प्रोपोजल ऑफ मायंड ऑर नोट आहा जाल्यार तुमी दाखोवचे. आय एम व्हेरी क्लियर ऑन दॅट पार्ट आनी बीइंग दीस अ सेंटिमेंट इश्यू दीस शूड नॉट हॅपन. टोनी बाबा आतां कितें आहा जाणा तो तेंकडे पळय एरिया ऑलरेडी आहा सो ती एरिया सोडून हांगासर येवपाक कितें तेंचें कितें इंटेंशन दुसरें कितें आहा? दॅट आय डोंट नो इंटेंशन कितें आहा तेन्ना कित्याक ताणें म्हाका सांगलां हांवें विचारलें तुमी हिंगा कित्याक मेथड जाले तेन्ना हांव सेक्रेटरी कडेन उलयता तेन्ना तो म्हणूंक लागलो वी आर फंडेड ओन्ली टू कंस्ट्रक्ट सेंट्रल फंड नॉट टू डेमॉलिश एनीथींग. हांवें म्हणलें तिका वेकल लँड आहा तिंगा पळया म्हणटा तूं वेकल लँड आहा तिंगा घाला म्हणलें बट आय वील नॉट अलाव हियर टू हॅपन एनीथींग. Let's go on the side. हांगासर यार तुम्ही ऑफिसर न्ही हांगासर हितून आमच्या कायद्यान जेन्ना हांगासर बायोडायवर्सिटी जी आसा बीएमसी आसा तेंका बीन कन्सल्टेशन घेवचें पडटा हें खबर आसा तुमकां? हॅव यू टेकन ही बायोडायवर्सिटी पळय मरे हांगासर कितें कितें आसा तें Project has not been moved yet. It was just proposed. it is already moved to the Iswadi. It is already proposed. But it has to be stopped and it will be stopped. How will not घालूं येतात? Stop केला Sir, you are assuring us it will be stopped. No, it will stop. Now we'll see the alternate place. If alternate it is place. okay, If it we'll is do okay, then only we go right ahead. to center and finish it off. Yeah, come on. Yeah, let's go. Yeah. प्रेस नोट धाडू गोवा हायकोर्टाचो धाडू आनी तुमी आमकां धाडिना मरे कितें धाडिना तुवें आतां लायव्ह केलें मरे कितें हाडलें from me I'll give you come now I'll pay you I'll give oh you are huh tomorrow okay
कमिटी This is a survey plan. So this is the church and the two wings. we forget about it. This is the continuation of this plot. So this plot is over here, marked all the way to here. So all this land is there, which they can, which is more than enough for them. That's it now. We can put it here. Right at the back. Ticket कितले हा? We will show the area. 17,500. तुका कितला लुगार जाऊ? हाँ 2000 ये ला ना ना Father, this is coming from This is yours here, exactly. imate U-turn asati. And you plan model, it will be one total. नाही पार्टीशन आहे पहिला झालेला हा This survey number is elevation of this is 23, is 24, 24. This will be deadline as per the compound wall. This is here, this is the Katala, no? Yeah. All over, all over. This one here? Yeah. This goes up to here. This is also the Where do you want to construct now? See, this is of this part. So here you cannot do anything. This is of this part, no? Yeah. It comes up to here like this. Yes. So this is leave a safe distance Yeah. after this building. Okay, then close to that we can go ahead, no? Increase of these others. You have to consult. Without their permission, nothing can be done. Exactly. That's correct. Yeah, no problem, father. If we go that side, there is no problem. Because of the how people. We are not against the project, only location. Location we will not touch that side. So my insurance. Yeah, that is done and we'll put a compound wall separate that. Okay, we'll put in this proposal. You talk about this project only. This is finalized. Okay. No, I. माशे किती दाखवता यो रुईन सीमापासून यापासून रुईन हे सगळे रुईन These are the ruins. This part will be not touched. That is separate issue. First we'll close it. Within a week's time we'll sort out it. काय गो या कुछ बराबर करो सोकले बराबर मिक्स करना ये ऑथोरिटी नो है इला टेक्निकल will float that proposal to the they already moved and that will be done shortly. It will go to the government. Okay. Only till that last building they are allowing them this. No, go away. Till the last building. open area हातीत घेतले. ते claim करून. No. Scope हा त्यांचो थिंगा demolition करपाक काय ना थिंगा फकत सेंट्रल फंड येयला फकत to construct a building and that is more than sufficient. Okay, if they want a letter demolition. काही लेटर बरे बायोडायव्हर्सिटी इज द ऑफिसर पळय झाडां मी कितके आसा ती That is as per the permission of the forest and wildlife. We'll see. मी सांगतो तुमका Okay. Yeah. Thank you. Right there. Adios. चले
दोनी बाब आयज कित्याक येयले तुमी मातशें कितें सांगा. वयर आमी हिंगा इन्स्पेक्शन गेल्ल्या नंतर फाटीं आमकां गमलें कितें हिंगा प्रोजेक्ट येवपाचो आहा म्हणून हेजेर तेन्ना आमचे कमिटीचे मेंबर आनंद लीड घेवन ते म्हाज्या फुड्यान आयले कायतान बाब आनी उरलेले मिनफा येयली म्हाज्या फुड्यान आनी ब्रायन येयले आनी म्हणूंक लागले की हिंगा आमचो प्रोजेक्ट येता ही प्रोजेक्ट म्हणूंक लागलो रुईन्सांक टच जाता तेन्ना हांवें टाबोटूब डायरेक्टराक आपयलो आनी इंजिनियर्साक आपयलो डायरेक्टर ऑफ प्रोग्रेस एरिया इंजिनियराक आपयलो हांवें चॅक्ड इट बिकॉज आय हॅव नॉलेज इन रिडींग द प्लॅन हांवें म्हणलें हें भितर येता म्हणटाच हांवें फोन केलो कन्सर्न ऑथॉरिटी आय वॉन्ट टू मेक दीस क्लियर म्हणलें बिकॉज आय वॉज केप्ट इन डार्क म्हाका खबरूच ना म्हाजो एक नोट ना कांय ना थिंगा कितें हें म्हणलें अशें एप्रुवलाक विदाउट द कन्सर्न ऑफ द कन्सर्न एमएलएक सांगून अशें कशें करता काय म्हणून देन OSD ऑफ एन ऑनरेबल प्रोविजनरी मिनिस्टर हॅड कॉल्ड मी हांव थिंगा पयर ते कडेन मिटींग घेतली आनी ते इंजिनियराक हाडलो मुजावर वॉज देर आनी तेणें चॅक केल्या उपरांत परत सांगलें तेका म्हाका हिंगा आमचे फादर कलमनाट फादर्स आहा दे हॅव एक्सप्लेन इट व्हेरी वेल हेजेर हिस्ट्री कितली आहा पळय ती हेजेर त्या खातीर हिंगा म्हाका हो सेंटिमेंट इश्यू हो प्रोजेक्ट म्हाका हिंगा नाका आय एम नॉट ओपोजींग द प्रोजेक्ट बट देर इज अ लँड बिसायड दीस टू द एडजस्टंट लँड आहा थिंगा ते प्रोविजरीचे लँड तुमी थिंगा घालचें म्हणून द कन्सर्न ऑफ दी कमिटी आनी कमिटीन म्हाका सारकें सोशपणी सांगलें आमकां फादरीनय सांगलें फादर कमी फादरीन सांगलें ही इज नॉट ओपोजींग एनीथींग ही टोल्ड मी फादर टोल्ड मी दॅट हे आमकां हें प्रिजर्व करपाची क्लोज टू द रुईन्स आमकां कांय नाका समजला न्हू तुमी दुसरे कडेन खंय कराय फाटां न्हू उपयोग आहा म्हाका दॅट इज अ सिंपल इश्यू आय सॉल्व अँड बिफोर कमिंग हियर आय स्पोक टू द प्रोविजनरी मिनिस्टर meaning like he has fully cooperated and he told me straight away तुका पळय खंय दिसता आनी कमिटीक खंय आय डोंट वॉन्ट दॅट प्रोजेक्ट इट वील बी रिव्हिंग कमी आतां हिंगा इतलेंच ह्या कुडक्याक थिंगा एज पर एप्रुवल फ्रॉम बायोडायवर्सिटी एंड फ्रॉम दी कन्सर्न ऑथॉरिटी थिंगा कशें दिसता तसो थिंगा घालून दी अदरवायज हे पळोवन येयला सिंपल डायलॉग्स आतां तुमचे मोदें जावन ते रिजॉल्व जालो इश्यू हे पहिले डायलॉग्स वाय गव्हर्नमेंट डजन इनिशियली गेट ऑल द स्टेक होल्डर्स आय वॉज नॉट अवेअर अबाउट दिस आय वॉज टोल्ड डे बिफोर यस्टरडे ती फायल TCP गेल्या म्हणून डेप्युटी टाउन प्लॅनर गेल्या म्हणून soon after that we have rushed because I first told you I said I was kept in dark कॉमेस जाल्यार देखून पण पडटलो चालू थिंगा आमी करूंक दिवचेच नासले ते कितें जावं regards to the ruins right now are you going to support or get the government support to restore it see we are following up 2 years since 2 years now आता कितें आहा आता हांव BJPन भितर सरल्याक कामां म्हाजी फास्ट जाता आनी मास हे मानूय सांगलां इज प्रॉपर चॅनल आमी हे लँड रिवर्ट माउंट कार्मेल तेंकां एसोसिएशन हेका दिवया म्हणून ऑनेस्टीक दिवया म्हणून तेंकां दिल्या जाल्यार मागीर दे वील बी डुईंग आय कॉन्टेक्टेड देम ऑल्सो दे वील डू वन्स इट इज रिवर्टेड बॅक दे वील डू वॉट एवर दे वॉन्ट एज पर रिलीजियस कितें आहा पळय ते For the conservation. फॉर द कन्जर्वेशन ओके थँक्यू Anna. Okay, today I am very grateful to the MLA because he has given a statement and assurance that nothing is going to come on the ruins and that he is going to protect the chapel too. And I would also like it in writing because you know we don't trust anybody like. So if he could give us that in writing that nothing is going to come, it should come from the government side also, I would be more happy. Secondly, there is no access for this facade. And I would plead the government to open up the existing gate that leads to the facade and little clean up so that we can do some religious activities. Since it is a Lenten season, we can do some prayer services over here. So I just pray and thank each one of you all, especially the media who has covered up this, and we got the victory of this. So I thank each one of you all for being here and all the activists who came within 1 hour of time when I approached them. They gave me a good support, and I also say to them, in such matters when people are in trouble, when people want to save their lands, please come forward at the plea. And I'm really grateful to all of you all who have come here with one plea in the night, that too. And you all have showed me your support. I'm very grateful to you all, especially the media. Okay.
Any question? फादर He's a chairperson of the biodiversity. म्हजें इतकेंच म्हणणें आसा की हांगासर जेन्ना गव्हर्मेंटाचो हेंच आसा कळ्ळें तसो रुलूच आसा जेन्ना अशे तरेचे प्रोजेक्ट येता डिस्ट्रक्शन जाता झाडांचे हेचे कळ्ळें न्ही उदकाचो हें जाता सगळो अशा टायमार BMC जी आसा बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी जी आसा पंचायत लेवलाची आय एम द चेअरमॅन आमकां तेंच्यांनी विश्वासान घेवप खंयचो प्रोजेक्ट करतना कारण डिस्ट्रक्शनाचो भाग आसा आनी हें करता आसतना आतां तुमी पळयलां हांगासर सुद्दां ते आतां प्रपोज करता हें करचें म्हणून हांगा कितकी झाडां वयतली ती पळयात तुमी म्हणटा एका झाडां हें इतके मारली झाडां अमकी लावपाची म्हणून आनी आमची इतकी रीच हांगासर चिंबलान बायोडायवर्सिटी आसतना कळ्ळें न्ही आनी आमकां हितून काळखान दवरून अशे तरेचे प्रोजेक्ट फुडें व्हरप हें बरोबर न्ही हें बरोबर न्ही आनी ताका लागून हांव परतून एकदां आमच्या हेका सांगता जे कोण ऑफिसर हांगासर आसा तेंच्यांनी अवश्य आमकां BMCक ह्या संबंदी बरोवचें आनी त्याच बरोबर पंचायतीकूय बरोवपाक आमकां कळपाक जाय न्ही ग्रामस्थांक पंचायतीचो हेजेर कितें से आसा तो बरोबर काय न्ही So also I want to add that our committee is a registered committee. So far we have not received any letters regarding this proposal, neither what they have doing about it. It is me and my teamwork who are going and only just wasting their time in these offices. So please henceforward you all just refer to our conservation committee address which is already given to them. Thank you. Okay, on behalf of all the Carmelite fathers, I would like to thank our Honorable MLA for coming here, spending time and sorting out this issue. But this is only a first step. One victory is already that this site has been declared as a heritage site, and our main aim is to only conserve this place, not to build anything new. Our main aim is to conserve because it's very dear to us. There's a lot of history behind it. We are not against the project of this old age which will benefit the society. We are only against the location. So if it is shifted somewhere else through mutual dialogue, everything can be sorted out through mutual dialogue. So we can sit across the table, discuss, and then find a amicable solution. Thank you for your attention. Now that Father, the MLA has given oral assurance, are you expecting any written assurance? Yes, definitely. Because now this cause is being fought also by the local villagers. They have already made some demands and appeals. So we hope that some written assurance will come from the authorities. We'll be following up this case. ही आता कार्मेलाइट चर्च जे रुईन्स आहा हे आता हेरिटेज म्हणून डिक्लेअर केल्ले आहा आनी कितें आसता आयज जर आमी ही बांदिना जाल्यार फ्युचर जनरेशन तेच्या फुडले जनरेशन ही चर्च बांदूंक शकता आनी एक चर्च बांदतलो जाल्यार ताका पार्किंग जाय ताका तुमी जाणा उंची चर्च बांदतलो जाल्यार ताका पार्किंग जाय फाल्यां तर सगल्याक तर सरावंडींग बिल्डींग येयली जाल्यार फ्युचर जनरेशनाक दिसूं उपकारना बाबा आमकां हेणी कितें करून दवरलें काय म्हणून अशें जावं उपकारना आनी आतां आमच्या फादरीचें परमिशन तेणी घेवंक जाय फादर तर एग्री जाले जाल्यार आनी तितलेंच न्हू आतां ते आतां भायल्या भायर गेल्या आमी आतां हिंगासर कोतेले म्हणून मात तेणी NOC घेवंक जाय फाल्यां कितें हांव NOC तर घेयना जाल्यार फ्युचराक उरले सदांच रायट वयता NOC घेवंक जाय आमच्या कार्मेलाइट फादरांची आनी ते एग्री जाले जाल्यार तेंचें डिसिजन ते आमचें डिसिजन फादरीचें डिसिजन लोकांचें डिसिजन ते आमचें डिसिजन आनी ह्यो आदल्यो चर्ची जावं कॅथलिकूच न्हू जावं हिंदूंची एरूय ना जावं मुस्लिमाची एरूय ना तांकां अशें इंटरफियर जावंक जायना कित्याक फाल्यां आमी जर कोन्ना जाल्यार फ्युचर जनरेशन तरी बांदतले आनी तांकां फाल्यां दिसूंक उपकारना बाबा आमी जागे धरूंक ना तांकां म्हणून अशें आमी जावंक दिवंक उपकारना गोंयान जाता तितले आमचे हेरिटेज आमी सायटी सांबाळूंक जाय आनी हांव अशेंच मागता की असले हितून इंटरफियर जावपाचें ना आनी हो प्रोजेक्ट तेणी कोणाक सांगून स्टार्ट केलेलो तोय आमकां गमोवंक जावो कित्याक सगळेच म्हणटात आमकां विचारूंक ना तुका विचारूंक ना मात कोणाक विचारून हो स्टार्ट केलो मेन आमचे फादर आनी आमचे ते कडेन डॉक्युमेंट आहा आदले कित्याक 114 तुका टायटल डॉक्युमेंट न्हू 114 एक तर रस्तो केलो गव्हर्मेंटाचो जाल्यार गव्हर्मेंटाचें नांव येता ताका लागून टायटल पळोवंक जाय आनी विचारून गांवच्या लोकांक आनी त्या कन्सर्न ओनराक विचारून फुडें सरोंक जाय आता रिसेंटली पळोवन येयला खुबशे गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स लोकांचे हेजेर प्रेशरार परत घेतल्या हे तुका दिसता बिकॉज ऑफ इलेक्शन स्टंट्स म्हणून पळय लोकांची तर वीश आहा जावपाक गांवच्या लोकांची वीश ती आमची वीश कित्याक लोकांक जाय तें जावंक जाय लोकांक जेन्ना एका जाग्यार तर नाका जाल्यार आमकांय नाका
आनी म्हाजो जाल्यार फूल सपोर्ट आसतलो. तुमी जाणा सदांच आमी लोकांच्या हारा आसली. लोकांक कसलो इश्यू तो ते लोक गांवचे आनी वाड्याचे ते लोक बरे जाण आसता. भायल्या लोकांच्या परस ते गांवचे लोक जाण आसता तिंका कितें इफेक्ट जातले कित्याक तेणी फेस करूंक जाय. फाल्यां टॉयलेटीचे प्रॉब्लम आनी कसले प्रॉब्लम जाता ते सरावंडींग लोकांनी फेस करचे पडटा. हे पयसुले येतले बांदतले वयतले गव्हर्मेंटाचे कितें बांदले गेले मागीर फेस करतले कोण. ताका लागून गांवचे प्रॉब्लम इम्पॉर्टंट. गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. त्या ओनरांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. हे आमचे फादर आमचे कार्मल फादर तांकां कॉन्फिडन्सान गेल्ल्या बगर कांय फुडें वचोंक उपकारना. आनी जर तूं एग्री बांद जाले जाल्यार तेणी NOC वा घेवंक जाय. कित्याक NOC घेनासतना डायरेक्ट तर बांदले मागीर फ्युचराक म्हणटले तुमचे NOC केन्ना घेवंकूच नासले आमी. फाल्यां ते लँड म्हणटले आमचे व्हडले जावंक उपकारना. ताका लागून आमी आतां लोक आतां अवेर जालेले आहा. आनी लोक अशे अवेर जाता म्हणून बरें दिसता की लोक फुडें सरता आनी अशे लोकांक दुसऱ्याकय गमयता म्हणून. देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करता. हांव लागशिल्ल्याच विलेजीन रावतां बांबोळे कुडका आनी म्हाका तेकोनूच हांगासर चिमला आसा. हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या आमदाराक टोनी बाबाक की तो ह्या लोकां वांगडा आसा म्हणून ताणें सांगलें. तशेंच ताणें हेंय बी सांगलें की आपूण ह्या गव्हर्मेंटान भितर सरला आनी आपली कामां चड स्पिडीन जाता म्हणून झूम स्पिडीन. पण म्हाका खूब अजाप दिसलें जेन्ना ताणें आनी एक स्टेटमेंट केलो की ताका कांयच कळोंक ना कांयच खबर ना म्हणून. म्हणजे हें कितें. जेन्ना खंयचेय प्रोजेक्ट येता कसलेय प्रोजेक्ट येता ऑल ओवर गोवा आमी फायट करता तेन्ना खंयच्याच ग्रामपंचायतीक किंवा खंयच्याच लोकल मनशांक ते सांगिनात. हें कसलें कितें सरकार. हें कसलें कितें. हें कशें येता. जे प्रत्येक गांवांत पंचायत बॉडी आसता वीच इज द एपेक्स बॉडी आनी त्याच्यान मागीर बायोडायवर्सिटी आनी खूब खूब अशे क्लब्स आनी कितें कितें खूब आसता. तेन्ना म्हाजी विनंती आसा आख्खें गोंयभर जंय हें धुमशाण चल्लां खंयच एक तुमी हें सोडिना तें कितें म्हणून करपाक सोदता. जेन्ना ज्या चिमला गांवाचो तेंको आसा ज्या चिमला गांवांक जाय लोकांक जाय तेंच जावपाक जाय. अशें एका जबाबदार मनशान आयज स्टेटमेंट केलां की आपूण भितर सरला पूण आपणाक कांयच खबर ना. हें कशें जावंक शकता. तुमचेच प्रोजेक्ट येता हे सेंट्रलाच्यान हांगा थोपता दिल्लीच्यान हांगा थोपता ते तुमी हें करून घेता काय ते तुमी मुकाट्यांनी आमचेर मारता काय. हें सगळ्या प्रोजेक्टाच्या बाबतींत जालां. तेन्ना म्हाजो उलो आसा आख्ख्या चर्च बॉडी कडेन म्हाजो उलो आसा आख्ख्या गोंयकारां कडेन हें म्हाका पडोंक ना म्हणूं नाका. सगळे जाण एकठांय जायात आनी हें गोंय सांबाळपा खातीर आमची इंच आनी इंच जमीन सांबाळपा खातीर हें तुमी म्हाका फुडें सरपाक जाय. म्हाका खूब बरें दिसलें की हांगासरले सगळे गांवचे लोक येयले हांगासर मुस्लिमूय भाव येयले हांगा क्रिस्तांवूय भाव येयले आनी कोंकणी भाव सगळे एकठांय जावन हांगा झगडटा. आनी मेन कॉज आमचो गोंयकारांचो आसा. हो जो स्टेटमेंट केला आमच्या आमदारान तो खूब काळजाक दुखलो. तेन्ना लोकांक सगळ्या सरकार हे लोकांचे फॉर द पीपल बाय द पीपल ते लोकांक सरकारान सगळ्यांक कळीत करून सरकारान सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच डेमोक्रेटीक प्रोसेसानूच हे सगळें हाडपाक जाय अशी म्हाजी एक विनंती आसा. थँक्यू. We have two architects of us over here, Lester Silveira and Fernando. Yeah, hi. I'm Lester. So I would just like to speak on the ruins actually. And as we know, like this site of the church and convent of Mount Carmel, it's a very rich architectural site in terms of architectural heritage. It has immense social, cultural, and architectural relevance, for the people of Shimbel and for Goa. So it should be protected at all costs. And I would like to clarify that we should conserve the ruins and not allow any new construction over them, what we saw today, which was proposed. And when we have such ruins, it's important that we conserve the fabric of these ruins, because once we conserve this fabric, we conserve the authenticity of the site and the historicity of the site. And I just would like to say that it should be preserved at all costs. Have you taken any estimation how much it will take to restore the ruins? That is actually in the process. So we are getting in touch with the right kind of professionals. We need a right kind of conservation architect to study this ruins, because it's not something that a regular architect can do. It requires a bit of specialization. So, what help do you need from the government? Do you have any? See, the government can actually help when it comes to funding and just facilitating the processes of be it permissions or anything of that sort.
but the rest of the work has to be done in consultation with the right kind of experts. Can I go up? On 23rd of June 2019, TCP Heritage Maintenance Committee had taken a resolution to protect this site as a heritage site. I don't know what happened later on because our party chief, Mr. Vijay Sardesai, who was the then TCP minister, was removed from the government and Babu Kavadekar was sworn in as the new minister. So it was the responsibility of the current minister to honor that resolution and go as per that resolution. Because this history shows that in 1730, there was a school of studies going on over here. So it is a very old heritage site and it has to be preserved at all cost. Thank you. Do you all have time? If you all want to see the ruins around, then do you all have time to see the ruins? Yeah, that's it. You have time? Yeah, we are completely okay.